ऐकलो म्हाका आका माई सांगता आका आंटी सांगून जायना गे माई बरी दिसता गे वासनातलो जावन ती हो म्हातारो ताच्या इड्यान म्हाका माई सांगता हे एक म्हाका सोडना येयला मुखार पयशे दिवंक जाता सांग काल बाय पुरपुरू येताय काल जाले अरे गो आमी रिक्षार त्या गजान आसली तूं हांव आनी तो हांव तू रिक्षा ड्रायव्हर हा. ताणें 60 रुपये काडले गो आमकां 40 रुपयांनी जावचे वय तुवें कितले दिले 60 रुपये विसरी झाले तुवें ताचे ताणें काडले गे मागीर तूं म्हजे कडेन सांगनासता तूं शीद मुखार आयले तुवें दिवचेले केदाळे पयशे ताका उशीद आयली तो डोंगी सांगून म्हाका गोत्त आसा देखून ताच्या रिक्षार आली सत्री हांव काडना आयल्या ताजी काही सोत्री ही मुजी सोत्री ले ताजी सोत्री गी आजची सत्री गे तर म्हाका लॉस जाता गे 20 रुपये अरे गो तुवें पयशे दिवंक जाता काय गे मुखार मुखार येवचे म्हजे कडेन खंयचे पयशे गो म्हज्या पुतान तुका धाडचे हांवें ते गृहलक्ष्मीचे येवचे ते दवरून तेच पयशे दिल्यार मागीर म्हजे कडेन कितें उरता तुका समजना कित्याक तुका पयशे दिवंक जायना गे पयशे दिताले आमी म्हयन्याक साकून दितातले ते पळय तुवें केदाळे पळयता तुजे खर्चाचे तूं लायतात दुसरे खंयचेय ना तुजे कडेन खर्चाचे म्हयन्यांचे हांव घरान काम करता म्हाका कोण सांबाळ दिता तू काल सांगताय बाई तू डायलॉग लाले सांगू को समणेंगे ते नतलेंगे हांव काले वचून आयल्या ते डायलॉग नतलेंगे सांगल्यार आसले ते सभा जायला तू परत्याल ये सकाळीं थावन 10 पटी करून म्हाका पुरो जालें म्हाका नाटक करूंक येना वचून म्हजें नांव दिलां हांवें काले करचें इतलेंच माय हांवें सांगले तुका करूंक जायला गे हांवें करतलो आसा रे तुका इल्ले तर पयशे दिता तुका व्हिडिओ केल्यार रिल्स केल्यार हांव तुका पयशे दिता गो तुका सभाकर करूंक जायला गे आनी कशें गो समाधान करचें अरे बाई सभा करी जाय सभा केल्यार मात्र लोकांनी पळोवचें काले समा करचें लोक भारी पळयता कोण पळयता आमचे व्हिडिओ बरोबर कोण पळोवन आसा लोक पळोवन आसा गे मागीर कोणचो लोक आमचे ते चॅनलाचे पुरा वय गे वय मागीर कमेंट्स कितें येना ते पळयल्यार नाही माय ते कमेंट येला म्हणून सांगता येयली तू ते आमचे व्हिडिओ पळोवचे आसाले प्राइज जाल्ले मागीर ते ल्हानशे भुरग्याली हा तशें गे वय तांकां बरोबर कळटा गे त्या मोबायलार वडना आमी आयिल्ल्यान प्रायवंता जाल्यार इल्ले उर्बे वचल्यान वय माय तू वचून परत्यात एक पटी ये बाय ते रिक्षार देवून येवचे पुरा तूं एक पटी घेत राव गो तें म्हाका कळ्ळें काले कळ्ळें तें कांय ना आमी रिक्षार येवचे दोग जाणांनी तुवें म्हाका सोडून येवचें मागीर हांवें ताका पयशे दिवचे तें तितलेंच न्ही तें म्हाका गोत्त आसा आनी पुरो या माय तुवें सभा करी ते सभा केल्यार मात्र आमकां ते मेळटा ना तर मेळाला या पटी आमकां मेळटा गो प्राइज हो तुम्ही प्रॅक्टिस करनासलेंगे वय वय जालो गे प्रॅक्टिस प्रॅक्टीस तुमची स्टोरी काले ती रिक्षार येवची माय तू घेत राव गे तुमचे काले ना आमचे सिक्रेट त्या दिस स्टेजीर पळया तुम्ही आमचे सिक्रेट बाय तू सांगितलं का हो घेत राव जायचं माय ना इल्लेशे सांग तुमचे काले म्हणून तुमचे पहिले सांगा मागीर आमचे सांगता आमचे इल्ले सिंपल आसा हा तसे सांग मागीर तुमचे सांगता मग वय वय सांगता मागीर सांगया गे बाय तांचे मागीर आमचे म्हणजे सांगल्या मागीर कॉपी पुरा करचे नाका ला 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 आमचे इतलीच हांव आनी म्हजी माय आसा पळय रिक्षार येवनूच आसतात रिक्षांतून आमी देंवताना आमी दोगां आसतात आनी रिक्षाचो ड्रायव्हर आसता रिक्षाचो ड्रायव्हर आमकां 60 रुपये काडटा ताचे मागीर हांवें मांयक सोडून येवचें मुखार मागीर माय पाटी उरता न्हू मायन पुरोनूच येवचें मागीर मायन सांगचें ते 60 रुपये आसा पळय ऑटोचे ड्रायव्हराचे चार्ज आमी दिवचे न्ही गे ते तशें बरी आसा गी कानी
ही आमचीच न्ही होय आमचीच तुमची नाही आमची 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 तीस आमची स्टोरी तुमचे की पहिले आमचे नाव देतात आम्ही पळे या आमचे Right, नाव बरोबर. देऊन जा ना माय काल करचे आता आम्ही खाले घरचे जडी एक आयडिया असा बाय हा सांग बाय सुनेचे झगडे करी आगी जायत आम्ही त्यांचं करूया करूया वय थाका आ, संचंत संचेत नका वय जायत, जायत. तसेच करूया जायत. माय माय हाव सरली जायती माय हाव येता मुझ्या कुळाराक कुठं राहता ये वय, बस, वय. बस, 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 कुळारा बस, हं. माय मुझे ते फ्रिज असा त्या वर नेता जायते नका वर नका मग आम्ही मसले घालांत वरचे खंयच्या आधी दवर बसले मुझे फ्रिजच्या वर नेता मागीर टीव्ही वर नेता हवे आणले गो आम्ही धारावाही खंचान पळवचे तू दाराबाई पडायला काय वॉशिंग मशीन ते वर नेता जायते आम्ही वस्त्र घालांत वॉश करचे आताच वॉश कर मागीर का लाडला मायावे तुका उडास येताय माय का लाडला फ्रिज वॉशिंग मशीन टीव्ही ग्राइंडर आम्ही कसे वाटचे तू पात्रस वाढलास वाण वाण सांगतो म्हज्या काळार हांवें म्हणे हें पुरा हाडिल्लें जाल्यार पयलेंच कांय जाते ना ह्या म्हज्या बँकऱ्या पुतान ते आयल्या उपरांत पुरो ताच्या कडेन हाडोवन आतां पुरो ताचें 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 हे मुझे सैबा हे विसरून गेली बाई आत्ता येतं माय आत्ता येतं राव कत विसरून गेली कोण डाट मुजव आरे गो ताका काय उरताय गो म्हज्या नातवाक तू मुजो हांवें 9 महिने वयले मुजो तो ताका वर नाका गो हांवें ताका नानून न्ही दिला माय हांव येता जायते शिदी गो म्हजो गो म्हज्या पुता तू कसं जावचो म्हज्या पुता आसा गो म्हजो पूत नासता तुका कशें जावचो माय कशी आसा आमची स्टोरी तशें जाल्यार माय सुनेची स्टोरी करूया गो जायत हं. तुम्ही या ईस्टर दीस संडे 4 वरार